क्लॅरिफाय कर डॉक्टर प्रोटेस्ट कितें जालो विशय दिसता भारतीय जनता पार्टी मेडिकल सेलाची मिटींग आशिल्ली. मेडिकल सेलाच्या मिटिंगेन बाकीच्या सगळ्या दोतोरांक आपयल्ले. तर ती काही जाण आपलो पॉलिटिकल मोटो घेवन थंय आयिल्ले अशें म्हाका दिसलें. हो इशू स्टेट गव्हर्मेंट रिलेटेड आसा. डेंटल एसोसिएशन म्हाज्या बरोबर खूब दीस जाले म्हणजे फाटले एक दोनदा तेंची म्हाजे कडेन मिटिंगूय जाल्या. हो कॉन्ट्रॅक्ट 3 वर्सां पयलीं जाल्लो. आतांय बी न्ही म्हणजे जेव्हा बायोमेडिकल वेस्ट ज्याने आज प्लांट सेटअप केला 3 वर्सां पयलीं हो टेंडर जावन ताच्या कडेन तो म्हणजे कोणाची कितली फीस आसतली हें सगळें ठरलें न्ही. आतां एखाद्याक हांवें तेंच्या कडेन उलयलाय बी आमी तेंच्या कडेन ऑलमोस्ट तेंची 900 रुपया वयल्यान 1800 रुपया मंथली कलेक्शनची फीस जाल्या. तांची फीस कमी करपाच्या संदर्भात एक तर आतां गव्हर्मेंटाक सबसिडी ही कॉन्ट्रॅक्टराक सबसिडी गव्हर्मेंट दिवंक शकना. तेजे R2 आपल्याक R1 हाड म्हणटा ते हाडटले जाल्यार सुद्दां तेणी पयलीं जो कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो आसत ताज्या फीसच्या बाबतींत सरकाराक विचार करचो पडटा. एक तर सरकारान ताका पयशे दिवचे पडले ती ताच्या खातीर स्कीम जी आसा ही डिसायड करची पडली. ना जाल्यार आमकां सबसिडी जी आसा ही इंडिविज्युअल मनशाक दिवपाक मेळटा. म्हणून ताच्या खातीर तांकां R2 R1 हाडटले आसत सुद्दां आसत तर आमकां थोडोसो टायम जाय. तेंच्या कडेन उलोवप सुरू आसा. आतां तेंच्यांनी जर तेचें कलेक्शन लिफ्ट आमी ताका म्हणजे एक्चुली सांगलेलें की तेचें कलेक्शन लिफ्ट करपाक सुरवात कर इनिशियली. बट तांच्यांनी म्हाका ताच्या समोर जेन्ना प्रश्न विचारलो हांवें तांकां क्लॅरिफाय केलें तेजेर डेफिनेटली गव्हर्मेंट अंडर कन्सिडरेशन आसा आनी तुमी जे 900 रुपया डिमांड करता तर आमी तुमचें कन्सिडरय करचे. ताच्या खातीर आमकां स्कीम डिरायव करपा खातीर थोडोसो वेळ दिवचो. तांचो फुडलो प्रश्न आशिल्लो तुमी केन्नाच्यान करतले. आतां म्हणल्यार आमी जेन्ना म्हाज्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या समोर सांगता तेन्ना डेफिनेटली आमी करतले म्हणून तुमी थोडो 15 दिसाचो टायम दिया. त्यांचा तिसरो प्रश्न लास्ट विचारलो की तेणें केन्नाच्यान लिफ्ट करपाक म्हणजे आमचो बायोमेडिकल वेस्ट केन्नाच्यान लिफ्ट करतले काय म्हणून. हांवें बायोमेडिकल वेस्ट म्हटल्यार हांव फाल्यां ताका इन्स्ट्रक्शन दिता फुडल्या 4 दिसांच्या भितर लिफ्ट कर म्हणून तो. आतां आफोन हाडून की हांव कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलोवचो ना. म्हाजें सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जें आसा एक्चुली ते उलयतले म्हटल्यार हांव तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता ते येवन उचलतले म्हणून. आतां हेज्या उपरांत भायर येवन कित्याक तेंच्यांनी एजिटेशन करप आनी कित्याक उलोवप म्हाका दिसता कोण तरी पॉलिटिकली तांकां मोटिवेट केल्ले आहा. कोणाचो सुप्त हेतू तांकां साध्य करपाचो आशिल्लो अशेंच म्हाका काही भितरल्यान दिसलें. म्हणजे थोडे लोक जे उलयताले ते तशाच पद्दतीन कंप्लिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोक थोड्यांचे चेहरे पळयल्या उपरांत म्हाका तशेंच दिसलें की ते पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा अशें दिसलें. त्या खातीर तेंचो थोड्यांच्यो अतृप्त इच्छा ज्यो आसल्यो तेंच्यांनी त्यो पुरो केल्या. पूण कांय हरकत ना. ऑलवेज आय रिस्पेक्ट फॉर द मेडिकल फेटर्निटी. हांवें सदांच रिस्पेक्ट केल्या सगळ्या मेडिकल फेटर्निटीक आनी बींग फ्रॉम दॅट मेडिकल फेटर्निटी दोतोर असल्या कारणान म्हाका तेंचे प्रश्न समजता आनी डेफिनेटली तेचे प्रश्न सुटावे जातले. अशा पद्दतीन येवन राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या समोर हो विशय हाडपाची काही गरज नाशिल्ली. पयलीं हें करून आसलें रिप्रेझेंटेशन खूब पयलीं दिवन आसलें 3 वर्सां जालीं तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट. म्हाज्या कडेन रिप्रेझेंटेशन म्हाका हांवें तेच्या कडेन एक 2दा मिटींग केल्या आनी 2दा म्हाजो म्हणजे हो इशू रिलेटेड विथ द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट परत थोडोसो DMA हाज्या रिलेटेड आशिल्लो. 2दा मिटींग जाल्या म्हाज्या कडेन आनी हांवें तेचो डेफिनेटली आतां 1800 रुपया वयल्यान तो खंय तरी DMA बीन आमचो 1500-1600 हांवें तरी म्हणटालें ताका इशू जाता आसत जाल्यार 900 तांकां आतां R1 तितून म्हणटा तितून घालपाचो प्रयत्न करूया. बट कॉन्ट्रॅक्टराक ऑन बोर्ड विश्वासान घेतल्या शिवाय डिसायड जावपाक शकनासलें म्हणून फक्त आयचे फक्त डेंटिस्ट आसले हे हेंच्यांनी केलें ते डेंटिस्टूच आशिल्ले. बाकीचे सगळे डॉक्टर्स जे आशिल्ले सगळे भितर बसून आशिल्ले. वयल्यान तेंच्यांनी म्हटलें की हेंच्यांनी हें अशें करूंक जायना आशिल्लें. सगळ्या डॉक्टर्सांनी बी म्हटलें की हांकां जर निवेदन दिवपाक जाय आसलें तरी मुख्यमंत्र्याच्या समोर करूं येता आसलें किंवा हेल्थ मिनिस्टराच्या समोर करूं येता आसलें. तेंच्यांनी चडांत चड हेल्थ मिनिस्टराक सांगूंक जाय आसलें किंवा म्हाका सांगूंक जाय आसलें. हेल्थ मिनिस्टराकूय सांगून म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टराकूय तेंच्यांनी सांगूंक ना. तेंच्यांनी आयदर ऑफ दोगां पैकी एकट्याक सांगलेलें जाल्यारूय चलतालें तें. सगळे डॉक्टर्सांक पॉलिटिकली मोटिवेट केला म्हणटा. हांव सगळ्यांक म्हणना डेंटल एसोसिएशनचे खूब दोतोर आसा गोंयभर हे थंयचे पर्टिक्युलरी 2-3 जाण जे उलयताले पळय न्ही मागीर भायर येवन आनी भायर येवन विशेश चेहरे आसले तेच मोटिवेटेड. सेम सर कितें मिटिंगाचे कितें जालां कितें म्हणटाले मिटिंगा खातीर आज नड्डाक तेन्ना कांयच पॉलिटिकली बाकीचे स्टार्ट फाल्यांचो तांचो कार्यक्रम फाल्यां पयलीं आमोणें तांचें स्वागत ताज्या उपरांत मागीर वाळपय मेळावो आनी ताज्या उपरांत मागीर हांगासर बिचोले. आतां मिटींग काय ना आतां आनी मिटींग घालता. थँक्यू. ओके बाय. मिनिट